Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. कोरोनान गोंयांत आनीक एक बळी गेलो. आंकडो 22चेर पावलो. चिखलेचो 67 वर्सांचो दुयेंती सोंपलो. ताका पयलीं खंय किडनीचें दुयेंत आशिल्लें. गोंयांत कोरोनाचे दुयेंती दोबरात स्पिडीन वाडूंक लागिल्ल्यान हुस्को. आरोग्य मंत्री म्हणटा ऑगस्ट मेरेनचो काळ कठीण. टेस्टिंगाची स्पीड वाडोवंक जाय. दुयेंती वाडटा आनी एम्ब्युलन्सी कमी पडटा म्हणूनय हुस्को. Ideal target should be around 48 hours. And it's not difficult. It is only a question of synchronizing additional आमकां technical lab technicians and हेंची गरज आसा. थोडो technical staff वाडोवपाची गरज आसा जेका प्रत्येक गोष्टीक सहकार्य मुख्यमंत्रीन दिल्लें आसा. आनी हे सगळे गोष्टी जेन्ना आमी आमचे प्रोसेस रिक्रुटमेंट प्रोसेस चालूच आसा प्लॅन then it was shifted to the borders, but now I feel time has come that whether it is Kunde industrial estate or Verna industrial estate, हे जे व्हडले इंडस्ट्रियल एस्टेट कंपल्सरी टेस्टिंग करपाची गरज आसा. आमकां जाय जाल्यार थंय 1, 2, 3 सेंटरां. Verna is a very big industrial estate and I have already written a note as we speak. I have already sent an email to the Secretary Industries to immediately look into it, tie up with the health department and start testing facilities at the earliest at the respective industrial estates. It is necessary. And accordingly, then we can decide on the quarantining facilities and other things. As far as industry is concerned, industry must take on itself the responsibility to take care of the people, and we should create a different, if required, a COVID care center close to the industrial estates. And this is how we need to move forward. कारण तुम्ही जसे म्हळे की टुरिस्ट पॉझिटिव्ह मेळपा लागल्यात. काल कलंगूट मेळ्ळे, आज पणजेच्या कुशीक मेळ्ळे. So why are we continuing with this? Don't you think at least on aspects like that, right now we need to take a halt, pause, आणि मागीर पळोवया आमी खंय पावतात. वेदर वी डोंट इवन नो सद्या की आमी वी आर पीकिंग और वी आर नॉट पीकिंग. नंबर्स जर आमचे पयले, टेस्टिंग फॅसिलिटीज पयल्यो, एक्चुअल नंबर्स आमचे कितले आसतले ऑन ग्राउंड, देर इज नो आयडिया. सो डोंट यू थिंक टुरिझमा सारकी गजाली रायट नाव शुड बी हॉल्टेड? वी कॅन लुक एट देम ऑलवेज लेटर. I totally agree with you that one has to look at these things in a very practical and logical manner. And I'm sure the Chief Minister will take a call on these issues, because today we have just, initially we have now taken this 3 days lockdown. That the lockdown is not only lockdown where we don't want movement on the street, lockdown also gives you a lot of time to think and retrospect on what needs to be done and the way forward and how do you want to move forward. So as far as I am concerned, I am sure the Chief Minister of the state, Dr. Pramod Sawant, will relook at a couple of things that need to be done. जसं स्पाइक जाता, आमच्याकडे 55-56 एम्ब्युलन्सेस आहा. आमचे दीस रात एम्ब्युलन्सेस चलता. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री आमचे बसीस आणि इतर काही गोवा टुरिझमचे मिनी बसीस यांचे बी अरेंजमेंट केल्ले आसा टू मूव पेशंट. सो दॅट इज बिकमिंग ऑल्सो ग्रेट एसेट इन कोविड मॅनेजमेंट. त्याचबरोबर पंचायत कडे जे कितें डिसिजन आमचे जाल्ले की पंचायत कडे जे एम्ब्युलन्सेस आहात त्या एम्ब्युलन्साचो आमी वापर करतले. आणि ह्याच तरेन आमी लोकांक, पण खंय ना खंय वयर सगळे डिले जाता. तुमीच विचार करा, एका दिसान केन्ना 20 पेशंट येताले, 30 पेशंट येताले, आता 40-50 न्हू 150-200 पेशंट येवंक लागल्या दिसाक. म्हणून खंय ना खंय एस्टॅब्लिशमेंटाक खंय ना खंय त्रास जाता हे सगळे मुवमेंट करपाक, लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट करपाक. अँड इट इज द ट्रूथ. बट वी विल ट्राय टू इम्प्रूव्ह ऑल दीज फॅसिलिटीज अँड सी दॅट वी लिव्ह अप टू द एक्सपेक्टेशन्स ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा. मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांतूय आतां कोविड टेस्टिंग सुरू जालां. बार्देशांत केशी मोठ्या प्रमाणात वाढूंक लागल्यात. कुचेले 4, शिवोले 2, थिये 1, पिर्ना 1, म्हापशा एका हायस्कुलांतूय कोरोना पावलो. थंयच्या नॉन टिचींग स्टाफाक कोरोना बादलो. नावेली आनी फोंड्या हायस्कुलांत कोरोना पावलो. गोवा फॉरवर्डान हायस्कुलांचो विशय लावन धरलो. जीएमसीत कामाक आशिल्लो दिवचलचो एक दोतोर कोरोना दुयेंती. नावेली टिचिंग नॉन टिचिंग स्टाफामध्ये प्युनामध्ये पसरला जा. फोंड्या आत्ता एक केस कळून आला की फोंड्या एका बऱ्या नामावंत स्कुलाच्या प्युनाक जाल्ले आसा. म्हापशा आता कोण एका रिपोर्टराक कळ्ळा की म्हापशा एका स्कुलान प्युनाक जाल्ले आसा. सो हातून स्पष्टपणे जाता की हे जे हा कम्युनिटी स्प्रेड ऑलरेडी सुरू जाला आणि आता नाव इट इज इम्पॅक्टिंग द टिचिंग अँड नॉन टिचिंग कम्युनिटी. आरोग्य खात्यान कोरोना दुयेंतीक व्हरपाची वेवस्था करीसर ताची देखरेख दवरपाचो प्रियो पंचायतीन निर्णय घेतला. प्रियो वाठारांत कोरोनाचे 9 दुयेंती. तेन्ना डिसिजन जालें की अशा वेळार आमचो हो जो कम्युनिटी हॉल आसा, हो कम्युनिटी हॉल त्या पेशंट्सां खातीर जर सरकार आतां सरकारी थंय बेड्स ना, त्या वेळार अशा आमचो हो जो कम्युनिटी हॉल आसा, ह्या कम्युनिटी हॉलाचो तांकां हांगा क्वॉरंटायन करपा खातीर आमी वापर करपाचो डिसिजन घेतले.
प्रायव्हेट हॉस्पिटलांनी 20% ICU बेड्स रिजर्व दवरीत जाल्यार बारीक हॉस्पिटलांक मार बसतलो म्हूण आम आदमी पार्टी म्हणटा. हांगा आमची जी ल्हान हॉस्पिटलां आसा, ल्हान नर्सिंग होम आसा, तांचेर जर असो प्रेशर हाडीत जाल्यार थंय बरे जे पेशंट दुसरे आपल्या कामाक वयतात ते सुद्दां थंय येवपाचे बंद जातले आनी कॉम्प्लिकेशनां वाडटलीं. फार्मागुडयेर कोरोना सेंटरांची वेवस्था जाग्यार पडटा. हॉस्टेल नंबर 5 एंड मांडवी हॉस्टेल ही दोन्ही जी हॉस्टेल जी आसा ती आमची आज फूल जाल्ली आसात. तिसरे जो आमचो कोविड केअर सेंटर जो आसा त्या कॅम्पसा भितर म्हणल्यार ते IITचे तातूंत भितर आमी 350 बेड्स ऑलरेडी अलायन केल्ले आसात. एक 1 वीक ऑफ टायम आसा किंवा आमी ऑलरेडी सुरू करपाचे कालच्यान आमी ठरलेले आशिल्ले. आमी सगळे फक्त आमचो ग्राउंड जो स्टाफ जो आसा, ग्राउंड वर्कर जे आसात ते थोडेशे शॉर्ट आसल्या कारणान काही गोष्टी ते आमगे किक ऑफ जावपाक शकले ना. लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू ऑल पीपल. फाल्यांच्यान आमची इंटरव्यू सुरू आसा. देव अटेंडंट जे आसात पळय I have already spoken to the CM, Honorable CM, that immediately त्याच दिसा तरी इमिडिएटली जितले जे भुरगे येतात तितले आमी सिलेक्शन करून तांकां इमिडिएटली ट्रेनिंगाक धाडुया. पेडण्या स्टेडियमानूय कोरोना सेंटर जाता. 180 केसीस काल मेळ्ळे, वेरेज बरे फक्त 92 जाले, म्हणजे नियर अबाउट 50% बरे जाले. पण 50% जे वाडले तांकां खंय तरी एकोमोडेट करप. देवाचे कृपेन एक बरें जालें, हो स्टेडियम ज्या खातीर केलो ठीक आहा, मल्टीपर्पज अशें येना वसा. पण आज पेडण्यांतल्यो केसी वाडोवंक लागल्या, पेडणे तालुक्यांतले म्हणजे दोनूय मतदारसंघातले. आनी ह्या पेशंटाक पॉझिटिव्ह मेळटकच पयलीं पेशंटा बरोबर फूल फॅमिलीक टेन्शन येता. तेची आतां अरेंजमेंट खंय जातली. कोरोनान दुयेंती सोंपल्यार गरजे वेळार पदरचे खर्चान हॉर्स वॅन दिता म्हूण वास्कोचो आमदार तयार जाला. आमी डिस्कस करून हांवें डिसिजन घेयला की हांव तेजो कॉस्ट बेर करतलो, ब्रिंग द बॉडी फ्रॉम मारगांव टू वास्को. कित्याक आतां सद्या इकॉनॉमी इज डावन, बिजनस इज डावन, सो लोकांक पयशे नाय. जेन्ना कोवीड हॉस्पिटलांत मरण पावले तितूसून थंयच्यान हांगा हाडपाक ताका 25,000 खर्च जाता म्हणून सांगलो. 25,000 म्हटल्यार प्रायवेट तिका हर्ट्स वॅन्स प्लस 4 लेबर आनी PPE किट घालून टोटल 25,000 ताका खर्च सांगलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.